इनॉग्रेशन आमी करता. कमेन्समेंट ऑफ वर्क फर्स्ट जाल्यार आमचें पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट इन बेतीम. सेकंड एक कल्वर्ट आसलो आमचो जो सरपंच आसा विरेंद्र शिरोडकर हेज्या वॉर्डान, आनी मेन रोडाचो कल्वर्ट आनी तो क्रॅक जाला, कलेप्स जावपाचेर आसा आनी तो डेंजर पोज करतालो ट्रॅफिकाक. ताका लागून तो कल्वर्ट आमी कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वर्ट आनी एट द सेम टायम एंटिसिपेटींग द न्यू रोड तो वायडनूय आमी व्हडलो करतले. कल्वर्ट बांदतनाच तेजें बांदकाम आमी मातशें लांब करतले. तो तेजें आयज काम जालां आनी हे म्हाका दिसता जरी तें काम आसा दीस वर्क इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट हांव म्हणटा. हेका लागून आमी जी फुटपाथ आतां करता फ्रॉम वेरेम मार्केट अप टील द मिडल स्कूल गव्हर्मेंट हायस्कूल, हांगासर आमचे केंद्रीय विद्यालय आसा INS मांडवीचे. आनी INS मांडवी केंद्रीय विद्यालय असल्या कारणान पयशिल्ल्यो बसीचे भुरगीं येता. हेवी व्हेकल्स, हेवी बसीस, बिग बसीस प्लाय ऑन दीस रोड आनीक वीच पोजीस डेंजर्स टू द स्टुडंट्स हू गो टू द स्कूल्स. आनी ते भुरगे रस्त्यार आतां आमी पळयता की भुरगे रस्त्याच्या मदल्यान क्रॉस करता, ह्या वटेन त्या वटेन भुरगे वता. तर तांकां एक फुटपाथ आसपाची गरज आसली. आमची जी प्रिंसिपल आसा ऑफ गव्हर्मेंट हायस्कूल हेंच्यांनी आनी तेजे टिचर्सांनी आमकां डिमांड केल्लो की हेंकां भुरग्यांक असो रिस्क आसा आनीक व्हेरी डेंजरस एक्सिडेंट केन्नाय जावं शकता. ताका लागून तांकां एक फुटपाथ फ्रॉम वेरेम मार्केट जावं मिडल स्कूल आसा तेंचे टू हायस्कूल हेचे कडेन हेजे फूल एका फुटपाथ करपाची गरज आसली. हे फुटपाथीचे आयज कमेन्समेंट ऑफ वर्क वी हॅव स्टार्टेड आनीक दीस वील हेल्प द चिल्ड्रन वॉक आनीक डिसिप्लिनान एका वाटेन तांकां फुटपाथीर तांकां चलोन वचून स्कुलाक पावतली. ताका लागून हांगासरले वॉर्ड मेंबर जे आसा आनी आमचे सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच सगळ्यांनी इन द इंट्रस्ट ऑफ स्कूल हें काम प्रपोज केल्लें. आनी टिचरीन आमी वी हॅव ऑल्सो टेकन अप some more work in the school on the request of the principal of the school. That is, one is leveling of the ground in front of the school. थंयसर सगळी खडपां आसली, स्टोन्स व्हडले ते दिसताले भायर अशे, भुरगे खेळटाना तांकां रिस्क आसले. सो वी हॅव लेवल्ड द ग्राउंड. ऑल्सो वी आर कन्स्ट्रक्टींग लॅब, कंप्युटर लॅब, अ सायन्स लॅब फॉर दी स्टुडंट्स. त्यांच्या ते रोखडेच आमी लोकार्पण करपाचें आसा. वॉट एवर रिक्वायर्ड आमकां कंप्युटराक जावं कितें जावं, सो वी वील रिक्वेस्ट ऑनरेबल MP श्रीपाद भाऊ जावं आनी विनय तेंडुलकर राज्यसभा MP हेंचे कडल्यान ती एक लॅब सुद्दां आमी घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले फूल फ्लेज. 22 lakhs total cost of 21 lakhs of the footpath. So around 10 lakh कल्वर्ट आणि हेजे एक 20-22 लाख. It is very important for the children of our school because we don't have we have a computer period but we don't have a computer lab over there. Since we have only 2 computers over there and they are also broken, we can teach our children computer, and now computers are very useful in the schools. Even for the primary section it is very useful because now it is all computer literate children. Footpath? And the footpath is very important because in the morning when we are walking over here, even the scooters and all are coming over there and the children cannot walk. So we need a footpath for our school, for the village over here, because the people also are walking over here, going around over here. त्या रेजमागूस पंचायत क्षेत्रांत आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जयेश साळगांवकर यांच्या हातून आयज ही फाटोफाट 3 कामांची कमेन्समेंट जाल्लेली आसा. आपल्या बरोबर कोण आसा कोण ना, आपल्या खातीर कोण वावरला कोण वावरूंक ना, ह्या बद्दल कांयच डिफरन्स दवरिनासतना ते सगळ्यांची कामां सगळे मेंबरांक एकठांय घेवन आमचे रेजमागूस पंचायत क्षेत्र फुडें व्हरपाक ते फुडें सरले आनी तेंचो हो उद्देश साकार करपाक आमी सगळ्यांनी तांकां साथ दिवंक जाय. आयज पयले कमेन्समेंट म्हणजे आमचो जो ओल्ड पुलीस आउटपोस्ट आसलेलो तो सारको मोडकणीक पावलेलो आनी लास्ट इयर 19 डिसेंबराक जेन्ना आमच्या न्यू पंचायत घराचें इनॉग्रेशन जाल्लेलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लेलें की ही बिल्डींग डेमॉलिश करून रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता म्हणून, आनी आयज त्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेचें कमेन्समेंट केल्लेलें आसा. तशेंच वॉर्ड नंबर 7 कल्वर्ट बांदपाचें कमेन्समेंट आयज जाल्लेलें आसा. आनी तिसरें म्हणजे आमची जी वेरेची प्रायमरी स्कूल आसा, शाळा आसा, तेका फुटपाथीची गरज आसलेली, ते कामाचें कमेन्समेंट तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. आनी असोच डेवलपमेंट तेंच्या हातून सदांच जावचो अशें म्हाका दिसता आनी तांकां सगळ्या लोकांचो ह्या बाबतीन साथ आसचो. तशेंच रुर्बन मिशन तेंच्यांनी आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलेलें आसा. तेच्या थ्रूय बीन आमची जी ओल्ड हेरिटेज आसा आमची ती डेवलप जातली, ब्युटिफाय जातली. आनी हे रुर्बन मिशन आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडपाक तेंच्यांनी खूब भार घेतलेलो आसा.
आनी तेचे क्रेडीट फुल्ली आमी तांकां दिता आनी ते लोकांच्यो ज्यो मूलभूत गरजो आसा लोकांक जी गरजेची कामां आसात ती गरजेची कामां हातीन घेवन पयलीं कंप्लीट करपाक सदांच भर दिता त्या बद्दल हांव तांकां एप्रिशिएट करता आनी ही सगळीं कामां करून घेतल्या बद्दल हांव आमचे रेज मागोस पंचायतीचे रिस्पेक्टेड सरपंच सगळे इलेक्टेड मेंबर्स तशेंच सगळे ग्रामस्थांच्या वतीन तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.